प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 6 वोड 1 ते 5 पर्यंत 1 to 5. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. एका सबाता दिसा जेजू शेतांतल्यान वेता आसतना ताचे शीस कोणसां तोडून आनी ती ताळतार मुड्डून खाताले. कांय फारिजावांनी तांकां म्हणलें, सबाताचें करून वचो तें काम तुमी कित्याक कोत्तात? आनी जेजून जाप दिवन सांगलें, दाविदाक आनी ताच्या सांगाता आसलेल्यांक भूक लागली तेन्ना ताणें कितें केलें तें तुमी वाचूंक ना कितें? तो देवाच्या घरांत भितर सरलो आनी याजनिका भायर कोणाच्यानूच खावन वजो आसलेले ते देवा मुखार दवरलेले उंडे ताणें काडून खेले आनी आपल्या सांगात्याकूय दिले. हें तुमी वाचूंक ना? आनी ताणें तांकां म्हणलें, तर मनशाच्या पुताक साबाताचेरूय अधिकार आसा. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी आयचें शिवर्तमान वाचता आमकां कितें कळोन येता? फारिजियो, धोमशास्त्री हे जे धर्माचे लिडर जे आसले ते जेजूक आनी जेजूच्या शिसांक पळयतात की शेतान ते आपले कणसाचे कोणे काडटात आनी ते आपल्या हातान धरून ते खातात साबाताच्या दिसा. आनी हे फारिजियो जे लोकांक शिकोवन दिवंक जाय आसली, तांकां देवाच्या उतराची समजण दिवंक जाय ते ह्यो वस्तू बाकीच्यो वस्तू पळयतात आनी आतां जेजू घेवन शिंकतात. कित्याक तुजे शीस अशें कोत्तात? साबाताच्या दिसा करूंक नजो तें काम तुमी कित्याक कोत्तात? भाव भयणीनो, हे धोमशास्त्री हे फारिजियो जे आसले हे फकत जो धर्म कोत्ताले फकत भायलो दोबाजो कोत्ताले, पण तांची काळजां देवा कडसून नासली. तांचो संबंद देवाशी नासलो. ते फकत भायलो धर्म कोत्ताले, हें कर तें कर आनी साबाताच्या दिसा त्या कायद्या प्रमाणे काम करूंक जायनासलें. पूण भाव भयणीनो, जेजूचे शीस कोणा बरी आसले? ते जेजू बरोबर आसले. आनी जेन्ना जेजू जो देव आसा मनीस जावन ह्या संवसारांत तांचे बरोबर आसा, तांकां आनी कितें पडलां? तांकां शिसांक कितें पडलां? ते आपले जाणो की ते आपल्या सायबा बरोबर आहा, ते त्यांचे गुरुजी बरोबर आहा, ते आपले देवाचें काम कोत्तात, ते जेजूक आदार दितात, जाग्या जाग्यांनी वचोन देवाचें उतर परगट कोत्तात. आनी हे फारिजियो हे धोमशास्त्री तांचे फाटले लागला, कित्याक तुमी कोत्तात अहें? कित्याक कोत्तात तो हें? आनी भाव भयणीनो, जी उतरां जेजू तांकां सांगता ती आयज आमकां सगल्यांक सांगता, कित्याक आमी केन्नाय ह्या फारिजियों भाशेन तांचेच भाशेन आमी जियेता आमचें जिवीत. भाव भयणीनो, जेजू कितें म्हणटा? तर मनशाच्या पुताक साबाताचेरूय अधिकार आसा. मनशाच्या पुताक साबाताचेरूय अधिकार आसा. हाचो अर्थ कितें भाव भयणीनो? आयकात बरे भाशेन. जेन्ना देवान मोइसेसाक कायदो दिल्लो, ताका ताणें सांगलेलें की साबाताच्या दिसा लोकांनी कांय काम करूंक जाय नजो आनी फकत ताणें मागणें करूंक जाय, घरा बसूंक जाय, देव मंदिरान वचूंक जाय, मागणें करून सगळें हें करूंक जाय. केन्ना? आठवड्याच्या एका दिसा. आनी तो जावन आसलो साबाताचो दीस. तो जेन्ना त्या दिसांनी सोनवार आसलो. आनी भाव भयणीनो, ह्या कायद्या प्रमाणे लोक देव मंदिरान वेतालो, काम करिनासलो, 6 दीस काम करतालो. 7व्या दिसा तो फकत देव मंदिरान वचोन मागणें करून घरा बसोन आपली फॅमिली बसोन ते सगळें कोत्ताले. पूण त्या वेळार जेन्ना देवान कायदो दिल्लो तेन्ना मनशाक पवित्र आत्मो तांचे भितर रावपाक जायनासलें. कित्याक आजून जेजू येवंक नासलो, तो खुर्सार वसोंक नासलो, ताणें आमची पातकां घेवंक ना आपले कुडीन आनी आतां पवित्र आत्मो आमचे भितर येवंक नासलो. पूण कितें घडलें? जेजू ह्या संवसारान आयले फुडें
तो आतां आमकां शिकोवन दितालो, तो तयारी कोत्तालो सगळ्या फारिजीवांची लोकांची की तो आतां खुर्सार वचपाचो आसा आनी तो मरोन आतां आमची पातकां घेतलो आसलो आनी आतां पवित्र आत्मा आमचे भितर येवन पवित्र आत्मा आमची कूड देव मंदीर जातलें आहलें. आतां भाव भयणीनो, ह्या नव्या करारान जेन्ना आमी येता, आतां आमी नव्या कराराची भुरगीं, आतां देव मंदीर भायर न्हय, आमची कूड जाता देव मंदीर, आमी जाता पवित्र आत्म्याचें मंदीर. देखून भाव भयणीनो, आमचो जो संबंद आसा, आमचें जें मागणें करूंक जाय, आमी देवाचो बरोबर संबंद दवरूंक जाय, तो फकत एका दिसा न्हय, फकत एका सोनवारा दीस, आयतारा दीस, सोमारा दीस न्हय. आमचो संबंद जावंक जाय देवाशी एका एका वेळार, म्हणजे आख्या वर्साक, आख्या म्हयन्याक, आख्या सुमाराक, आख्या दिसाक, एक एकल्या मिनिटाक आमचो संबंद देवाशी आसूं जाय. कित्याक पवित्र आत्मा आमचे भितर आसा, आमची कूड जावन आसा. आतां देव मंदीर देवाचें पवित्र आत्म्याचें मंदीर. आनी देखून भाव भयणीनो, आमकां खंयच्या जाग्यार वचपाची गरज ना. पूण आयज कितें घडलां, आमी विसरता की आमी खरें देव मंदीर म्हणून, आनी आमी एक आयतारा दीस, एका सोनवार दीस, थोड्या जाग्यांनी शुक्रार दीस आमी वेता मिसाक, आमी मागणें करता आनी आमी सजमता की आमी जें करूंक जाय सुमाराचें तें आमी केलां आनी तेजे उपरांत आमी आमचें जिवीत जियेता. भाव भयणीनो, आयज ह्या वेळार आतां जेन्ना आमी नव्या कराराची भुरगीं आसा, आमी फकत एका दिसाक देवाक दिना. आमचो संबंद देवाशी फकत ते आयतारा दीस न्हय, आमचो संबंद देवाशी एक एकल्या वेळार आसता. देखून भाव भयणीनो, जेन्ना आमी हे पवित्र आत्म्याचें मंदीर जाता, ज्या जाग्यार वेता आमी आमच्या जेजूक घेवन, ह्या पवित्र आत्म्याक घेवन आमी वेता. देखून भाव भयणीनो, आमी इग्रोजेक वचोंक जाय, आमी सद्दां वचोंक जाय, आमी आयतारा दीस वचोंक जाय, पूण आमी आमच्या मनान धरूंक जाय की आमचो संबंद फकत जेजूशी एका दिसाक न्हय, फकत ते आयताराचें मीस केलें आनी आमी जालें सगळें आमचें आनी तेजे उपरांत आमी आमचेंच केलें. आमचो संबंद देवाशी एक एकल्या वेळार आसूंक जाय. आनी जेन्ना आमी सजमता, आमच्या मनाची नोटसोणी करता, खरेंच आमी जाणो की ज्या जाग्यार आमी आसा थंयचो देव आसा. आनी फकत आमकां देव इगर्जेन मेळना, एका दोंगरार मेळना, जेन्ना आमी जेरुसलेमाक वेता आनी थंयसर वेता, और बालांकिनी वेता, लूड्स वेता, फातिमा वेता, थंयसर आमकां देव मेळटलो. आमकां देव खंय आहा, आमचे भितर आसा. आनी जेन्ना आमकां कळटा की आमी खरेंच देव मंदीर देवाचें, तेन्ना आमकां साबाताचो असो दीस ना, पूण आमी आतां साबाताचो आतां साबाताचो दीस ना असो, पूण आतां साबाताचें रेस्ट हा, साबाताचो सुसेग हा, साबाताचें हें जें आमचें मन, आमी सदांच आमच्या मनान नोरसोणी करून आमी सजमता की देव आमचे भितर हा. तें जावन आसा आतां ह्या नव्या करारान असो साबाताचो दीस म्हणून ना, पूण आतां साबात म्हणून आमी एक एकल्या वेळार आमी सजमता, कित्याक देव आमचे भितर आहा. आनी जेन्ना देव आमचे भितर आहा, आमचें जिवीत, आमचो संबंद देवाशी आनी आमच्या पेल्याशी एकदम बरो आसता. कित्याक आमी जावन आसा मंदीर, देव मंदीर पवित्र आत्म्याचें. भाव भयणीनो, आयज जेन्ना जेजून आमकां येशू वर्तमान दिला, तो आमकां त्या फारिजीयांक शिकयता, तो आमकांय सांगता. आमी फकत धांवता आयतारा दीस, धांवता शुक्रार दीस, धांवता सोनवार दीस, आमी जें करूंक जाय सुमाराचें म्हणटात ताका इंग्लीश म्हणटात ऑब्लिगेशन. ऑब्लिगेशन म्हणजे केलें म्हणजे आतां देव आमचेर एकदम खोशी आहा. देव आमचो खोशी ना कित्याक आमी ऑब्लिगेशन केलें म्हणून. देव आमचेर खोशी आसा कित्याक आमचो संबंद ताजेशी आनी ताजे बरोबर एक एकल्या वेळार आसा. आनी जेन्ना आमचो संबंद घट आसा, तेन्ना आमचें जिवीत, आमचो मोग देवाशी आनी पेल्याशी घट जायत वेता आनी आमी खरेंच क्रिस्ती जिवीत ह्या संवसारांत जियेता. आयज भाव भयणीनो, ह्या उतराचेर आमी नियाल करुया आनी खरेंच हें क्रिस्ती जिवीत फकत आयतारा दीस न्हय, फकत त्या एक वराक ज्या मिसाक आमी आयकता, फकत आमी तोर्स करता, मागणें करता, पूण एक एकल्या वेळार आमचो संबंद घट जावनी. हें साबाताचें रेस्ट म्हणटात, तें फकत साबाताचो दीस न्हय, पूण साबाताचें रेस्ट एक एकल्या वेळार आख्या वर्साक, आख्या म्हयन्याक, आख्या सुमार, आख्या दिसाक जावनी. आनी खरेंच आमी हें क्रिस्ती जिवीत जिवून आमी फुडें सरूया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जाता. तुमकां सगल्यांक आमच्या संबंदार जेजूची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां सगल्यांक हांव आवडयता.